रोमकारांक पत्र 5 ओळी 1 ते 21. तारण. देवान फुंक्या फावो केल्ल्या देण्याची फळां. भावार्था वरवीं देवान आमकां आपणाक मानवलोलीं केल्यान देखून आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता उद्देशीं देवा लागीं आमी शांतीन जियेता. तर आमी आतां अनुभवता ती देवाची दयाळाय ताणेंच आमकां भावार्था वरवीं भोगूंक पावयल्यान. आनी ताकाच लागून देवाची महिमा आमकां मेळटली म्हूण भरवंसो धरून आमी मुरगोडटा. तितलेंच न्हय, आनिकूय आमकां अनुभव मेळ्ळा. दुमाळ्या मदें आमी मुरगोडटा, कित्याक दुमाळ्या मदें आमची सोंसणीकाय वाडटा. सोंसणीकाये वरवीं आमची तपासणी जावन देवाक आमी मानूंक पावता. आनी तपासणेन देवाक मानवल्या म्हणटोच आमच्या काळजांनी बरवांसो उपजता. हो बरवांसो आमकां फटयना, कित्याक आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या उद्देशीं देवान आमच्या काळजांनी आपलो मोग ओतला. कितेंच करूंक आमकां सोकोत नासली तेन्ना क्रिस्तान ताचो नेमलोलो वेळ पावतोच खोट्यां पासत आपलो जीव दिलो. एका प्रमाणीक मनशा पासत लेगून जीव दिवंक कोणाकूय कठीण, तरी एका बऱ्या मनशा पासत कोण एका वेळार मरूंक फुडें सरत. पूण आमी अजून पातकी आसल्या तेन्ना क्रिस्त आमचे पासत मेलो आनी अशें देवान आपूण आमचो मोग करता म्हूण दाखयलें. ताच्या मरणाक लागून आतां आमी देवाक मानवलोलीं जाल्या म्हणटोच ओदीकूच ताका लागून देव आमकां आपल्या क्रोधांतली निवारतलो. आमी दुस्मान आसल्या तेन्ना आपल्या पुताच्या मरणा उद्देशीं देवान आमकां आपल्या मोगाचे वेंगेंत परतून घेतली. म्हणटोच आतां आमकां आपल्या मोगाचे वेंगेंत परतून घेतल्या उपरांत कितलो ओदीक त्याच पुताच्या जिविता उद्देशीं तो आमकां पूर्ण तारण दिवचो ना. तितलेंच न्हय, ताचे वरवीं आमकां आतां आपल्या मोगाचे वेंगेंत परतून घेतल्यान देखून आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता उद्देशीं ह्या देवा पासत आमी संतोसता आनी मुरगोडटा. पातकांतली, मरणांतली आनी समृद्धींतली सोडवण. आदाम आनी क्रिस्त. बरें तर एका मनशा उद्देशीं पातोक ह्या संवसारांत भितर सरलें आनी पातका उद्देशीं मरण, आनी अशें सगळ्या मनशांक मरण पावलें, कित्याक सगळ्यांनी पातोक केलें. देवान समूर्त दिवचे आदीं पातोक संवसारांत आसलें. समूर्त नासली म्हणटोच समूर्त मोडल्या म्हूण कोणाचोच गुन्यांव करूंक जायनासलो. तरी आसतना दिल्लो कायदो मनशांनी आदामा परी मोडूंक ना आसतनाय आदामान थावन मोजेसा पर्यान मरणान सोमेस्तांचेर राज चलयलें. आदाम म्हळ्यार येवचो आसलो त्या मनशाचो पूर्वरूपकार. आदामांचें पातोक आनी देवाची फुंक्या दाखयलोली दयाळाय हांचे मदें सोर करूंकूच जायना. एका मनशाच्या गुन्यांवान सगळ्या मनशांक
मरण पावलें जाल्यार कितलें ओदीक अप्रूप तें एका मनशा जेजू क्रिस्ता वरवीं सोमेस्त मनशांक सुभामपणान फुंक्या फावो केल्लें देवाचे दयाळायेचें देणें. देवाच्या देण्यान मेळ्ळें कितें आनी एका मनशाच्या गुन्यांवान मेळ्ळोलें कितें? चोर करूंकूच जायना. कित्याक म्हळ्यार एकल्या मनशाच्या पातका उपरांत जोडती जाली आनी खास्तींचें फॉर्मोण पडलें. पूण खूब खूब गुन्यांवां उपरांत आयलें मनशांक देवाक मानवलोली करता तें फुंक्या दिल्लें देणें. एका मनशा वरवीं ताच्या अपराधाक लागून सोमेस्तांचे मरणान राज चलयलें हें खरें. पूण ताचेवन कितली ओदीक व्हड ही दयाळाय म्हणजे एकल्याच जेजू क्रिस्ताक लागून हें फावो नासलोलें देणें घेतात तीं सगळीं देवाक मानवलोलीं जातात आनी जिविताचें राज भोगूंक पावतलीं. म्हणटच जशें एका मनशाच्या गुन्यांवान सोमेस्त मनशांचेर खास्तीचें फॉर्मोण पडलें तशेंच एका मनशाची पूर्ण भोक्तीची कोरणी सोमेस्त मनशांक जिवीत जोडून दिता म्हणजे तांकां देवाक मानवलोलीं करता. एकलो मनीस देवाचे आज्ञेक खालतो रावलो ना देखून सगळीं मनशां पातकी जालीं. तशेंच एकलो मनीस देवाचे खुशेक खालतो रावन सगळीं मनशां देवाक मानवलोलीं जातलीं. गुन्यांव चोडोन वाडोवन वेचे खातीर समूर्त भितर सोडली. पूण जंय पातोक चोडलें वाडलें थंय देवाची दयाळाय ताचेवन ओदीक चोडली वाडली. हे पोरी जशें पातकान मरणा वरवीं राज चलयलें तशेंच आतां देवाची दयाळाय आमकां देवाक मानवलोलीं करून राज चलयता आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता उदेशी सासणीक जिविताक आमकां पावयता.